सर आयज आमच्या गोंयांत आल्कोहोल कंजम्पशन खूब जाल्लें आसा आनी हाका तुमकां खबर आसतलें स्पीकर सर जे एक्सिडंट जातात ते रोड एक्सिडंट म्हणत जाल्यार इंडस्ट्रीनी एक्सिडंट जातात सगळे आल्कोहोला खातीर जातात स्पीकर सर। तेन्ना आमचे गोंयांत जे आल्कोहोलिजम प्रोसेस आसा म्हणजे ज्यो बार्रां आसा होलसेल आसूं रिटेल आसूं रिटेल बार्रां तर अशें आहा की आयज ती बिंदास काम करीत आसा म्हणजे ते तांकां टायम दिल्लो आसता तो टायम सुद्दां जो तेजें उल्लंघन करतात ते म्हणून हे थंय तरी कंट्रोल जावपाक जाय। जे होलसेल बार्रां आहा ती खंय कोणाक रिटेल दिवंक शकना आनी दिसता आयज सगळ्या वाटेनसून बार्रां जी होलसेल आसा ती सुद्दां रिटेलर सोरो विकतात आनी तांकां 12-1 मेरेन तेजी चालूच आसता। पण हेजेर खंय तरी आमच्या डिपार्टमेंटान कंट्रोल येवपाची गरज आहा स्पीकर सर। आयज आल्कोहोलिजम इतलें वाडलेलें आसा तरणाटे भुरगे आयज आमचे मरतात आनी हेजो कारण म्हणजे चड वायड स्प्रेड आमचे कंजम्पशन यूज जाता आमच्या गोंयांत। हांव मागता सरकारा कडेन हेजेर खंय तरी नियंत्रण उरपाक जायो। आमच्या भारत देशांत 4 अशीं राज्यां आसा ज्या राज्यांनी आल्कोहोल यूज ऑफ आल्कोहोल कंप्लीट बंद आसा तशी युनियन टेरिटरी आसा। अशा तरेन आमचो जर विकसीत भारत जावपाक जायो जाल्यार विकसीत गोंय करता आसतना म्हाजें एक सजेशन आसतलें स्पीकर सर की आल्कोहोल कंजम्पशन इन गोवा शूड बी बॅन्ड। हांव अशें मानता कंजम्पशन ऑफ आल्कोहोल इज बॅन्ड हांव करचें अशें मागता। बैन करा production of alcohol can be produced in Goa। जाय ते प्रोडक्शन आम्ही करू शकता आमकां जाय जाल्यार आम्ही प्रोडक्शन करून भायल्या राज्यांक दिवंक शकता। आयच्या घडीक हांव सगळ्या सभागृहाक विनंती करपाक सोदता जे आमी जर टार्गेट केलें बंद करपाचें जाल्यार एटलिस्ट वी शूड बी सॅटिस्फायड वीथ 50% कंजम्पशन। जे कितें करपाचें आहा आमकां जें आमी ठरयलें जाल्यार एटलिस्ट आमकां तितलें सॅटिस्फॅक्शन तरी मेळटलें की कमी जाला म्हणून पॉसिबल ना म्हणटा तुमी पॉसिबल ना बंद जावपाक जाय बंद जावपाक बंद आमचें कितें पयल्यासून आहा पूण कितें काणकोण आतां जायते एक्सिडेंट जाता खंयचे ते गोंयचे न्हू ते सो टॉल म्हणजे बंद जावपा नाका। जायते एम्प्लॉयमेंट तेजेर डिपेंड आहा गोंयांत जायती रेस्टॉरंट आहाय बार्स आहाय जे गोंयकारांचे बिजनस आहा तेजेर जायते डिपेंड आहाय ते विदाउट अल्कोहोल एक बरें मनानसून म्हटलां कित्याक आयज खूब जाण लोक आमी पळयता कितें अल्कोहोला भितर एडिक्ट जाल्लेले आसा। हांवेंनूय तो 0 आवरान मांडलेलो प्रश्न कितें 0 आवरान असो मांडलेलो कितें आमकां डिमांडा भितर कितें एक आमचें जें अल्कोहोल कितें हांवें पळयलां म्हाजें फ्रेंड सर्कल खूब जाण तेजे भितर अल्कोहोलाचे भितर पडून तेंच्यांनी आपलो जीव सुद्दां गेल्लेलो आसा। सो तेजे लागून आमकां एक तरी खंय तरी एक अशें प्लेस जावं कितें बाबा हे अल्कोहोलान खंय तरी तांकां ट्रिटमेंट मेळचें। पण आयज आमची गोवा ही ट्युरिस्टीक स्टेट आनी गोंयांत खुबशे लोक येता एक आपले एंटरटेनमेंट करपाक एन्जॉयमेंटाक फॅमिलीक घेवन येता। सो हे ट्युरिस्ट स्टेटाक लागून सोरो म्हणटा तो बॅन जावंक शकना बट वेर वी कॅन कंट्रोल आमच्या लोकल्सांक लागून ते लोकल्सांक लागून तेजें म्हणपाचें आसलेलें कितें एक बरें मनानसून ताणें म्हटलें कितें जे लोकांक त्रास जाता जे फॅमिली सोराक लागून खुबशी फॅमिली पिड्ड्यार जाल्लेली आसा तशें जावचें न्हू म्हणून तसो तेजो व्यू आसलो। इलेक्शनाकडे त्रास जावपा ना इलेक्शनाकूच न्हू गोवा इज अ टुरिजम प्लेस सो हे सगळेच कडेन आमकां प्रॉब्लम आसा सो तसो बॅन करूंक म्हाका दिसना इट इज पॉसिबल कित्याक आयज सगळें आसा सो बॅन करून हो सोल्युशन कित्याक सगळ्या स्टेटींनी पळयता आमी हे आसात आनी हे आमचे भितर चल्ला ते बट तेजें जें इंटेंशन आसलें इज व्हेरी गूड। हांव मान्य करता कित्याक आमी पळयलां आमची लागची खुबशी फॅमिलीक त्रास जाता खुबशी बायलांकूय दिसता कित्याक बाबा तेंची फॅमिली पिड्डी जाता कित्याक तेंचे फॅमिली मेंबरचे सोऱ्या भितर इनवॉल्व आसल्या कारणान सो खंय तरी हो तेजें इंटेंशन वॉज गूड बट खंय तरी आमकां ते लोकल्सांक लागून तेजो एसेंब्लीन आपापलें मत सगळ्यांक मांडपाक रायट आसा सो ताणें आपले कितें विचार आहा ते मांडले
ओके, पण तुजो व्यू कितें आहा? आमच्या सायडीन आमी कोस्टल एरियाक लिंक जातात आनी आमचे जे सगळे लोक आसात हे कोस्टल एरियाचेर डिपेंड आसात. टॅक्सीकार आसा जावं कितें रेस्टॉरंटवाले आसा. सो हे सगळे पळोवंक गेले जाल्यार म्हाका दिसता आमी एक ट्युरिस्टीक स्टेट आनी लिकर आसची एक गरज. म्हणजे केन्नाय कोण भायल्यान कोण येता तो लिकर आसपाची एक गरज आसा आमच्या हितून. सो म्हाका दिसता ताणें आपलें मत मांडलां, हांव ताणें कितें मांडलां तें रॉंग म्हणना, पूण गोंय एक ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आसल्या कारणान पूण ताणें बोरोच पिवप ओ लिमिटीन? ताणें बोरोच पिवप ओ लिमिटीन? ना हांव ट्युरिस्टांचें उलयतां. कोणूय पिवं, ट्युरिस्ट जावं वता मनीस न्हू फायनली. हांव ट्युरिस्टांचें उलयतां. हय, पण खंयची गोश्ट आहा ती एक्सेस बरी न्ही. अति तिथे माती म्हणटात कोंकणीन एक व्हड आसा. ताका लागून खंयची गोश्ट आहा ती अति जावची न्ही. सो तूं म्हणटा सोरो पिवंक बरो? पूण लोकल्साचेर डिपेंड आहा तेजेर अल्कोहोलाचेर चडशे. लोकल्साचें घर चलता म्हणटा चडशे जाणांचे. डेफिनेटली आतां कोण विकतात ट्युरिस्टांक? ट्युरिस्ट काय येवन आपण विकिना. ट्युरिस्टांक कोण विकता? वायन स्टोरवाले, रेस्टॉरंटवाले आसा तेच विकतात. लोकलाचे तितून पोट चलता. बिजनस चालू आसपाची गरज आसा. हो जो इश्यू सोऱ्याचो आसा, सगळे गोष्टी जे लिमिटान आसता ते बरे आसता. लिमिटा भायर सगळेच वायट. बऱ्यांतली बरी गोश्ट सुद्दां वायट. हांगार सुद्दां जर लिमिटा भायर आसत जाल्यार ते वायटूच. पूण ते लागना न्हू. न्हू ते सांगता. सो सोरो जर लिमिटा भायर आसत जाल्यार हेजो डॉक्टर सांगता तो लिवर डॅमेज करता, लिवर सिरोसीस जाता, जिवनाक त्रास, संवसाराक त्रास, सगळ्याक ताचे मल्टिपल सायड इफेक्ट आसा. कळ्ळें? पूण आतां खंयचीय गोश्ट वायट म्हणजे ती सारकीच बंद करप हें सोल्युशन ना. मदली वाट काडपाक जाय. मदली वाट म्हणजे कशी ती? मदली वाट म्हणजे कशें जो धंदो हे करता तो असो धंदो करपाचो जाचो सोसायटीचेरूय व्हडलो डॅमेज ना, मनशाकूय व्हडलो डॅमेज ना. म्हणजे एक लिमिटेड फॉर्मान जो चलता तो डेफिनेटली चलपाक जाय. कदाचित आमदार प्रेमेन शेटान जे सांगलें तेचें कदाचित म्हणणें कितें आसतलें ते आजचे भुरगे इतले पियेता ते केन्ना केन्ना म्हणजे कशें आसा पिवच्या खातीर हें करतात. कितें करतात? केन्ना केन्ना घरान मागीर आई बाबांक त्रास करता, भायल्या भुरग्यांक त्रास करता. म्हणजे पिवच्या खातीर इतले एडिक्ट जाता. कळ्ळें न्ही तुका? खंय तुका रिजन गावता ताका पिवपाक आसता तो वेदर इट इज म्हणजे वायटूय रिजन पिवपाक, बरें रिजन पिवपाक. सो तो आसता. कदाचित ही मेड बाय दॅट. वॉट यू मीन? सी डेफिनेटली हांव तुका तेच सांगलें मदली वाड काडप म्हणून सांगली. मदली वाड म्हणजे कशें? बंद करप इज नॉट अ मदली वाड. ते एक्सेस ड्रिंक करप ही मदली वाड न्ही. डेफिनेटली सोरो पिवन जर आतां कोण गाडी बी चलयता जाल्यार ताका फायन पडपाकूच जाय. ही शूड नॉट ड्रायव बिकॉज इज डेंजरस टू हिमसेल्फ एंड टू अदर्स. सो डेफिनेटली ही शूड नॉट डू. 1,000 वायन स्टोर आशिल्ले. आमचे मुखेलमंत्र्यान रिकॉर्ड तोडलो. आपल्या टेन्शनान 2,000 केले. म्हळ्यार एंटायर गोंयचे हिस्ट्रीन 1,500 आशिल्ले. म्हाजे एकल्याचे टेन्शनान 2,000 वायन स्टोर केले. आनी हे वायन स्टोराचेर 5% लायसन्स फी वर्साचे वर्स वाडटा. तर गोंयकारांक धंदो करूंक मेळना. हे सगळें ताणें केल्लें आहा. ताणें कायदे बदलून आतां हे बडी रिटेल म्हणटा ताका दाबोळी आनी लिव्हिंग लिक्वीड म्हणटा ताका बडी रिटेल म्हणटा ताका मोपा घालप आनी लिव्हिंग लिक्वीड म्हणटा ताका दाबोळी घालप. आतां तो कोणा बरोबर कोण आहा हो बडी कोणाचो हें तुमी सोदपाक. तुमी थोडे इन्वेस्टिगेटीव जर्नलिजम करपाक. रेव्हेन्यू वाडला कित्याक वायन स्टोर सगळ्यांक दीत रावल्या. हायवेचेर दितात आनी खंय दितात. कायदे बदलून दितात. सो हे हाजे खातीर वायन हे रेव्हेन्यू वाडला. रेव्हेन्यू खपून वाडूंक ना. रेव्हेन्यू वाडला कित्याक तुवें वायन स्टोर वाडयता. सो हातूंत एक क्लियर आहा की हो सरकार आनी सगळ्या तरेच्या लोकांक दिल्या जे लोक म्हळ्यार भारत देश आमचो व्यसन मुक्त करपाचें उलयतात ती बरयतातूय बी तसल्या लोकांक मदीं वायन स्टोराची लोकांक दिल्या. Alcohol ban जाल्यार टुरिस्ट one reason why the tourists come here is also alcohol too. They want to get entertained. And my view is that was not necessary comment. मनशाचें मन जर घट्ट आसत जाल्यार असल्यो गोश्टी मनशाक लागना. सो हें बंद करा तें बंद करा म्हणचे पेक्षा स्वताचें मन घट्ट करपाचें आनी आपूण त्या गोश्टी कडेन बरें वचप ना. पण एक गोश्ट आसा गोंयांत ट्युरिजम आशिल्ल्या कारणान अश्यो गोश्टी बंद जावंक शकना. ही दुसरी गोश्ट. आनी काही गोश्टी
हांव जवळ जवळ नवो आमदार जालो तेन्ना हांव उलयतालो संस्कृती जप्प खातीर ते कित्याक करपाक तें बंद जावपाक आनी तें मागीर देवूळ आनी चर्चींनी इम्प्लिमेंट केलें तें 10 वर्सांनी केलें. दुसरी गोश्ट मंत्र्याची इमेज मलायन करपा खातीर काही पत्रकार कार्यरत आसा. वायट धर नाका, फुडारी आज जी न्यूज आयल्या तिचो हांव निशेध करता. संपादकान हातूंत लक्ष घालून पळोवचें आनी जे कोणी ती कुचबूच केल्या ताचेर एक्शन घेवची. खरें म्हणजे हांवें विधानसभेत हो ठराव मांडून तांकां विधानसभेत हाडून माफी मागपाक जाय, पूण हांव करचो ना. कारण हेची नोंद संपादकांक घेवपाची. कारण पयर जेन्ना क्वेश्चन येयल्लो तो हांवें पोस्टपोन केला आनी तातूंत हांवें स्पश्ट सांगलां की MPT आनी कस्टम्स हे दोनूय सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जे आसा त्या खातीर म्हाका टायम जाय तें घेवपाक. आनी जवळ जवळ 1 म्हयनो आमी ट्राय करतात ती डिटेल्स मागपाक सेसाचे ग्रीन जातात तें आमकां मेळूं ना आनी त्या खातीर फुडल्या जानेवारी काल जें हांवें पोस्टपोन केलां तें एज पर एक्ट आनी रुल्स केलां, बिजनस रुल्सा प्रमाणे. आनी आमचे जे विधानसभेत प्रश्न येता ताका कॉलिंग एटेन्शन येता ताका 24 तासांत आन्सर दिवपाचें आसता. 24 तासांत आज हांव आन्सर दिता. इतलें आसून म्हजी इमेज मलायन कशी करप ही फुडाऱ्यान आज केलां ताचो निशेध हांव करतां. आनी संपादकाक सांगलां जे कोणी तांणी केलां एक तर ताणें माफी मागची नाजाल्यार ताचेर तें बरोवन तरी घेवचें. आनी म्हाका ताचेर चड चर्चा करपाची ना. आनी ह्यो गोश्टी मुद्दाम करता तांकां योग्य हे दिवपाक जाय. फॉर्मालीन माफिया गोंयांत हाडलो आनी तें जें नुस्त्या पॉयजन घाताय तें आमी सगळे खाताय. पूण माफिया फॉर्मालिनाचो आमी क्रिएट केलो गोंयकारांनी. तेच भाशेन मोपा आतां एक सोऱ्याचो डिलर येयलो आहा. आतां आमी तसले डिलरां भायल्यान हाडून आतां आमी एक सोऱ्याचो माफिया आल्कोहोल माफिया करूं सोदता. आतां हे आल्कोहोल माफिया आमगे धंदोय वतले, आमगे भुरग्यांकूय पाड घातले. सो असलें करून प्रत्येक गोश्टूक तितून जाल्यार लँड माफिया गोंयांत. लँड माफिया आमगे सगळें हेरिटेज आमगे भाटां सगळें काबार करून दिता. सो हो सरकार खूंय काय माफिया भायलो माफिया हाडून क्रिएट करपाचो हेंगे प्रयत्न. तूं तुज्या गॅमलिंग चोवपाक केलें जाल्यार गॅमलिंग देखून सगळे भायले चलयताय. सो प्रत्येक गोश्टूक एक माफिया क्रिएट केल्लो ह्या सरकारान. प्रत्येक गोश्टूक एक माफिया क्रिएट करून गोंयकारांक आज त्रास जाल्ले. आतां उदका लागून एक माफिया क्रिएट करपाचो प्रश्न आहा काही और आर दे इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ वॉटर माफिया. दॅट इज द रिजन हें दिसती पडटा. सो आज 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 हुंय काय हें चुकलां आनी हे म्हादयक कित्याक डायवर्ट केली, कित्याक हें केलें. इज देर अ माफिया इन द मेकिंग ऑफ वॉटर माफिया इन मेकिंग आहा ताका लागून म्हादय बंद केल्या, डायवर्ट केली ती ताकी उदक हिंग शॉर्ट जावपाक. ऑलरेडी आमदार उलोवपाक लागले उदक कमी जालें म्हणून. सो ही म्हादय डायवर्ट करपाचें. इज दीस वॉटर माफिया इन द मेकिंग हो प्रश्न आयज सरकारा कडेन विचारपाक जाय सगळे प्रत्येक गोंयकारांक. मोपा एअरपोर्टाचेर न्हू जे लिकर सेलार भायल्यान कोणाक लायसन्स दितात एक गव्हर्मेंट करता. गोंयांत जर घेवचें जायत जाल्यार 25 वर्सांचे रेजिडेंस लागता. पूण तशें करून जाल्यार क्लियरन्स बीन घेतात भायल्यान कोणाक एमेंडान कितें तशें करून सरकारूय सोमतो आम दिया मरे चलोवपाकू हेंक सगल्यांक बस दिया. सगळी मिनिस्ट्री भायल्यान कोणाक चलोवपाक दिया. आनी जायत दिवपाकूच जाय जाल्यार सगळी बसोन हाय तेंगे कदेल बदल सगळी तेंगेन बसपाचें चलोवपाक आनी कोण भायल्यान हेंको जायना जाल्यार. सो अशी परिस्थिती जाली ना. भायल्यान कित्याक दिवपाक जाय. आमगे भुरगीं नाय, आमगे धंदेकार नाय, आमगे गोंयकार कितले जाय. कालान आमी उलयले जे नेक्स्ट ट्रेंड ऑफ जनरेशन वी नीड टू प्रोमोट. हांवें काल उलयल्लो क्राफ्ट डिस्टिलरी मॅनेजमेंट सिस्टम क्राफ्ट डिस्टिलरी करपाक, डिस्टिलरीज लॅब घालपाक, इनोवेटीव हब घालपाक, इन्क्युबेशन हब घालपाक. हें फ्युचराक आमी घालपाक जाय. आमगे भुरग्यांक सोऱ्यान धंदो करपाक, नवो सोर करपाक, हेज केमिकल कितून कॉन्फिगरेशन आहा हें करपाक आमी पयशे घालपाक जाय. आमी जेन्ना आमी उलयताय की अल्कोहोल बिजनसान आमी गोंयकार भुरगीं मुखार येवपाक जाय आनी इंटरनॅशनली आमगे गोंयसून जे डिस्टील जाता तो प्रमोट जावपाक जाय. इंडिया भायल्यान हाडपाक जाय. वॉट इज द इशू. आय थिंक खूंय काय हो सरकार चुकलो आहा. माफिया क्रिएट करपाचो हेंगेलो हो प्रयत्न चालू आहा. आनी लोकलांक धरून भायल्यांकूय आयज खंय ना खंय भायली लॉबी आसा ती भितर हाडपाचे हो प्रयास चालू आसा. आनी खंय ना खंय आमच्या लोकलांचो बिजनसाकूय इफेक्ट जाल्लो आसा. आनी कित्याक लागून आमकां खूब जाण सांगता की जेन्ना पयलूच्या भशेन आयज धंदो जायना म्हणून खंय ना खंय जी डायल्यूट करपाचें मायग्रंट इन्फ्लुएन्स हाडून
गोंयचो धंदो जो आसा तो डायल्यूट करपाचो हो प्रकार चालू आसा आनी म्हाका दिसता आयज आपणाचो फायदो पळोवपाक जायना, आयज लोकांचोय फायदो पळोवपाक जाय, गोंयकारांचो फायदो पळोवपाक जाय, जे करून खंय ना खंय धंदेकार उरतले फुडें समज आमचे गोंयकार धंदेकार उरना जाल्यार धंद्याचो फायदो कितें, समज सगळेच सोडून गेले, सगळे धंदे काबार केले, चौपट केले, बाकीचे तुमी काबार केल्ले आसा हो थोड्याच्या धंद्यांनी समज भितर घालून भायर तेंय काबार जाता. पळोवपाचें आसा सगळ्यांक खबर आसा आनी रेव्हेन्यू खूब गरजा गोंयान सद्याक तरी रेव्हेन्यूची खूब गरज आसा. आतां सोरो हो बंद जावपाक आतां बीजेपीचे आमदार म्हणटा सोरो बंद जावपा एक आमदारान स्टेटमेंट केलो आनी बीजेपी सोऱ्याक प्रमोट करता. आयज तुमी पळयता आसतलो एअरपोर्टाचेर मोपा एअरपोर्टाचेर सोरो इतलो लेवलान जर प्रमोट जाता तो म्हणजे केन्ना एअरपोर्टाचेर सोरोच नासलो, सो थंय वचून तेंच्यांनी स्टॉल घातलेले आसा आनी हे दोन वाटेन म्हणटा दोन माऊन जशें आसता पळय तशें जाल्लें आसा. एक सायडीन एकटो बोलदे उलयता, दुसरे सायडीन बोलदे उलयता. सो ही जी गत आसा ही बीजेपीची जाल्ली आसा आनी हेंच्यांनी खंय ना क्लियरिटी दिवपाक जाय. तुमी समज हें करता जाल्यार स्टेट वॉर्ड आयज कसिनो तुमी पळयात कितले हाडलेले आसा आनी कसिनो वाडत चल्लेले आसा. आतां तुमी कसिनोक नई लायसन्स दीत आसा, सो कसिनो तुमी जुगार हो बंद करिना. जुगार येतो मांडवीन कितलो जुगार चालू आसा हें सगळ्यांक खबर आसा. पण ह्यो जो बीजेपी सरकार आसा हो दोन तोणाचो माऊल जाल्लो आसा, दोनूय वाटेन उलोवन दाखयता आनी काम जें आसा तें काबार करपाचें गोंय सोंपोवपाचें करता. GNH पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, जिसका पीला दाना है संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। अब घर घर में पंचामृता।